BIHULA VAZ, कोंकणी उलोय लंडन फ्लोय, आवाज रेडिओ 99.8 FM, साउथहॅम्प्टन UK. आयज हांव सादर करता ते कवितेचे नाव गोंयकार फेस्ताकार. कवी बाब एंटनी कोर्रेया पिएनकार, सायपें कांदोली, बार्देस, गोंय. आमच्या गोंय राज्यांत प्रत्येक गांवांत वर्साचे 12 म्हयने कसली ना कसली धर्मीक परंपरीक फेस्तां आनी परबो तशेंच हेर दोबाजीक उत्सव गणगणान समोरपतात. आमचे गोंयकार फेस्ताकार. संवसाराक शिपडलेले वेट बोर पोटाक लागून घर दाराक आनी कुटुंबाक गोंयकार पयस जाले आसात तरी गोंयच्या फेस्तां परब्यांच्यो परंपरीक उत्सवांच्यो गोड यादी विसरनात. कुटुंबांतल्या वांगड्यांची आपल्या गोंयचे मातयेची मोनान यादी हाडून फेस्तां परबो समोरबोंक केन्नाच फाटी रावंक नात. आमचे गोंयकार फेस्ताकार. खंयचे धर्माचे ते आसूं नासतना कसलोच वेगळोसार, एकवटाचो गोठ व्हरून एकचार, भावपणाची राखून मुल्यां संस्कार, जाती कातींक विसरून भेदभावाक पयस दवरून मनशापणाची नाती राखूंक मोगाची शांती एकामेकाक वांटून पुर्वजांचे दायर सांबाळटात. आमचे गोंयकार फेस्ताकार. गोंयची फेस्तां परबो परंपरीक इतिहासीक उत्सव गोंयकाराचे मोलादीक भांडार, निजाचे सोयबीक अस्मिताय, गोंयकाराचें खाशेलपण, नामणीचें व्हडपण, देवाचें गोंयकाराक एक देणें, हेंच मनान दवरून देवाचे व्हड उपकार आठोवन मोजेन उमेदीन दीस सादतात. आमचे गोंयकार फेस्ताकार. देव बरें करूं. पिएनकार बाब गोठ राव आनी बरयत राव. कोंकणी उलोय लंडन फ्लोय.